नमस्कार. गोमंतक टीव्ही वयल्या असेंब्ली टॉक कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. आज असेंब्लीचाचो 7वो दीस असा. हांव अवित बगळे आणि म्हजो सहकारी गौरीश गांवकर असेंब्लीच्या कॉम्प्लेक्सान परवरी असा. आता आमी तुमच्या मुखार आयचे असेंब्लीचो नियाळ दितले. गौरीश आयकू येता? होय सर. आज सकाळपासून जी असेंब्ली तू पळयता, कितें म्हत्वाचो मुद्दो पयलो चर्चेक आयलो मातसो सांगता? तर सगळ्यात पहिले सर आज एक महत्वाचा मुद्दा आयलो तो म्हणजे लीडर ऑफ ऑपोजिशनान तिळारी प्रोजेक्ट लँड जी आसा ती जी 33 हेक्टर टोटल लँड आसा ती डिनोटिफाईड करची अशी मागणी केली. तेजेर WRD मिनिस्टर जो आसा तो WRD मिनिस्टरान सांगले की जी लँड आसा ती फार्मर्सांची आसा, म्हणजे शेतकऱ्यांची ती लँड आसा आणि ती WRD जो डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटा कडेन ना. सो ती फार्मर आपल्याक जाय तेन्ना विकूंक शकता आणि ती डिनोटिफाय करूंक शकना अशें सर उत्तर दिल्लें आसा. आणि त्याच बरोबर परत जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसा तेणे अशी मागणी केली की केडा एरिया जी आसा ती डिनोटिफाय करची म्हणून. मागीर WRDन सांगलेलें आसा की फुडली जी बोर्ड मिटींग आसा ती 15 ऑगस्टाक, म्हणजे असेंब्ली सेशन सोंपोवन 15 ऑगस्टाक ही बोर्ड मिटींग जावपाची आसा. सो ही बोर्ड मिटींग एक हे सगळो जो मॅटर आसा तो डिस्कस जातलो म्हणून. हो जो विषय असा पळय गौरीश, हो विषय असो हा की तिलारी इरिगेशन जो प्रोजेक्ट असा हो महाराष्ट्रान असा. महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारान खूप वर्सां पयलीं एक एग्रीमेंट केलो आणि तिलारी धरणाचे जे पाणी असा ते गोंयांक मेळचे. तर तेन्ना इरिगेशन म्हणजे शेता खातीर बागायती खातीर जे उदक लागतले हो एक म्हत्वाचो विशय आसलो. आता आमी पळयता जाल्यार तिलारीचे जे पाणी आसा ते प्रामुख्यान चांदेल आणि अस्नोडा ह्या 2 प्रकल्पांक दितात. म्हणजे तेचे फिल्टर करतात उदक आणि ते घराघरान दितात. आता शेत तेचेर जाता, पण मुख्य जी गोंयची गरज आसा ती गोंयची लोकांची ताण भागोवपा खातीर तिळारीचें उदक वापरतात. आता हो जो विशय आयज जो चर्चेक आयलो हो धारगळच्या जमनीचो आसा. धारगळाक जी जमीन जी आसा जी कमांड एरिया सकयल येता, कमांड एरिया म्हणजे त्या सिंचनाच्या उदकाचेर जे प्रोजेक्ट आसता तेचें उदक वापरून थंय शेत करप, शेत करपाक सारकी परिस्थिती जी शेती आसता तेका कमांड एरिया म्हणटात. तातूंतली 3 लाख स्क्वेअर मिटर जागो हो कॅसिनो खातीर डेल्टा कंपनीक डिनोटिफाय करून दिवपाचो असो एक प्रपोजल विचारान आसा. ताचेरले सगळी ही भासाभास आसा. विशय असो आसा की कमांड एरियेंतली जागो जो शेती आसा, जी इरिगेशना खातीर जो जागो आसा तो डिनोटिफाय करपाक येता काय ना. तातूंत सरकारान एक विशेष कितें सांगलें की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन जी बोर्ड आसा, IPB जो आसा त्यांनी हे प्रपोजल क्लियर केला. तांचें म्हणणें कितें, IPB मुखार जेन्ना प्रपोजल येता तेन्ना आमी फक्त जमनीची मालकी पळयतात. ती जमीन कशी आहा ते आमी सगळे व्हेरीफाय करपाक वचना. जमनीची मालकी त्या कंपनीच्या नांवार आसा जाल्यार आमी तो तेका इन प्रिंसिपल अप्रुवल दितात. तशीच धारगळच्या जो प्रोजेक्ट आसा डेल्टा कंपनीचो तेका इन प्रिंसिपल अप्रुवल मेळ्ळें आसा. पूण आतां ते थंयसर कितें करपाक शकना कारण ती कमांड एरिया सकयल्ली ही आसा. आता काडा म्हणटा की कमांड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ही जी ऑथॉरिटी आसा जी WRD डिपार्टमेंटा अंतर्गत एक स्वतंत्र ऑथॉरिटी आसा, ताचे स्वतंत्रपणे लोकांनी काम करप अशी अपेक्षित आसता. ते ह्याच्या विशीं निर्णय कितें घेतले हो सामको म्हत्वाचो. समजा काडान समजा निर्णय घेतलो की ही डिनोटिफाय करपाक येता जाल्यार एक पायंडो पडटलो की इतर ठिकाणी जे जागा आसा, जे कमांड एरिया आसा ते अशे डिनोटिफाय करपाक मेळटा अशें सगळ्यांक कळून चुकतलें. आनी ताचें रिपिटेशन जें आसा ती शेता खातीरली जी जमीन आसा ती कन्वर्ट जावपाक म्हणजे इतर वापरा खातीर वापरपा खातीर जो पायंडो आसा तेची सुरवात जातली. म्हणून हो तसो एक गंभीर विशय आसलो. आनी फुडें मातशें गौरी सांगता फुडें कितें जालें. तेजे उपरांत सर वेन्झे वेगसान एक महत्वाचो मुद्दो काढलो तो म्हणजे फाटल्या दिसांनी नागालँडसून एक नागालँड रजिस्टर एक ट्रक धारगळे हांगा उजो तेका लागलो आणि ह्या ट्रकान सापडलेले लिकर म्हणजे सोरो जो ह्या सगळ्या ट्रकान सापडलो तेजे मागीर कितें जालें आणि तेजे इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलं काय म्हणून जाल्यार तेजे उत्तर दितना CMन सांगलेलें आसा इन्व्हेस्टिगेशन तेजे चालू आसा आणि त्या ट्रकान कसलेंच परमिशन किंवा लायसन घेयनासतना तो गोंयान आशिल्लो. आणि त्याच बरोबर ते ट्रकान ज्यो बॉटल्स आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो बॉटल्स सीज जाल्ले आसात
तशेंच ह्यो खंयच्यो बॉटल्स त्यो खंयच्यो म्हणजे खंयच्या फॅक्टरींतल्यान येयल्यात कितें आसा तेजो सगळी तपासणी सुरू आसा. आणि ती समज सापडली खंयची फॅक्टरी ती बीन सापडली जाल्यार त्या फॅक्टरीचे लायसन कॅन्सल जातले. तशेंच थंय जो एक्सायज ऑफिसर आसता डिपार्टमेंटाचो जो ऑफिसर आसता थंय सगळी तपासणी करपाक त्या ऑफिसराक सुद्दां सस्पेंड करतले अशें सीएमान सांगलेलें आसा. आणि त्याच बरोबर सर हॉलोग्राम स्टिकर जी आसा ती गोंयान जे मॅन्युफॅक्चर जावपी सोरो आसा तेजेर हॉलोग्राम स्टिकर्स लागतली अशें सीएमान आयज सांगलेलें आसा. हो जो विषय आसा पळय गौरीश होय तसोच एक गंभीर विषय आसा. कित्या खातीर गंभीर की आमी एक्सायज डिपार्टमेंट काम कशें करता हे समजून घेवपाची गरज आसा. एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एक इन्स्पेक्टर प्रत्येक दिसा त्या फॅक्टरीन आसता. 24 hours जर फॅक्टरी चलता जाल्यार प्रत्येक शिफ्टीक एक इन्स्पेक्टर एक्सायज डिपार्टमेंटाचो त्या फॅक्टरीन बसता. जी दारू तयार करपी किंवा लिकर तयार करपी जी फॅक्टरी आसता तातूंत रॉ मटेरियल खंयच्यान येता ते लिगल आसा काय कितें ते रॉ मटेरियल वापरून तेंच्यांनी कितली लिकर तयार केली हे सर्टिफिकेशन करपाचें काम हो एक्सायज इन्स्पेक्टर करता. त्याच्या परवानगी शिवाय थंयच्यान खंयचीच बॉटल भायर वचूंक शकना हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आयज ते सांगताले की इल्लिगल ट्रान्सपोर्टेशन थांबोवपा खातीर आमी हॉलोग्राम वापरतले. हॉलोग्राम वापरून कितें जातलें तर एक्सायज डिपार्टमेंटाचो जो इन्स्पेक्टर आसता तेणी जर सारकें काम केलें जाल्यार ही लिकर जी आसा जो सोरो आसा तो त्या कंपनीच्या भायर वचूंक शकना. हाचे पयलीं आमी कितें पळयलां की पंजाब ही जी ड्राय स्टेट आसा की ज्या जाग्याचेर सोरो विकपाक परवानगीच ना त्या ठिकाणी जे ट्रक धरले तातूंत गोंयचो सोरो आशिल्लो. राजस्थानात मध्यंतरी ट्रक धरलेले तातूंत गोंयचो सोरो आसलो. उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेशानूय सोरो धरला. झारखंडानूय गोंयचो सोरो धरला. म्हणजे गोंयांतल्यान जो सोरो निर्माण जाता तो गोंया भायर वयता हे कोणी सांगपाची गरज ना. एक ट्रक धरलो म्हणून हो प्रश्न सुट्टलो अशातलो भाग ना. नागालँडांतलो ट्रक हांगा कसो येयलो इतलो सोराचे सगळे बॉक्सी भरून तो वयतालो. त्या ट्रकाक जर इंजिनाक जर ते महाखाजन म्हणजे खंय आयले कोलवाचो जो ब्रिज आसा त्याचे दुसरे टोक हे महाखाजन आसा. त्या महाखाजन ह्या धारगळच्या मातशे आयल्यान त्या जाग्याचेर जर त्या ट्रकाच्या इंजिनाक जर उजो लागूंक नाशिल्लो जाल्यार हो प्रकार उक्तडाचर येवपाचो नासलो. तर तेका लागून सरकारान एक्सायज इन्स्पेक्टर जे असतात त्यांचे स्क्रू जे आसा ते टायट करपाची गरज आसा. एक्सायज इन्स्पेक्टराच्या संमती विना किंवा एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या संमती विना खंयच्याय कंपनींतल्यान एकूय बॉटल लिकर भायर वचूंक शकना हे आमी समज घेवपाक जाय. कित्याक खातीर ताचो टॅक्स तेंच्यांनी पे करपाक जाय. खंयच्यान खंय वयता ताचें ट्रान्सपोर्ट चलन काडचें पडटा. म्हणजे सपोज जर तो ते हितूंतल्यान वेअरहावजान वयता जाल्यार चलन भरचें पडटा. वेअरहावजांतल्यान तो होलसेलरा मेरेन वयतलो जाल्यार एक चलन काडचें पडटा. आनी होलसेलरा कडल्यान तो गांवांगांवांत जेन्ना वयता तेन्नाय तेचे कडेन एक्सायजीचो टॅक्स भरिल्लें चलन आसचें पडटा. इतलो हे सगळो सिरियस विशय आसा. हाचेर एक विधानसभेन आज चर्चा जाली आनी सरकारान हाचेर खोल्यान चवकशी करपाचो एक हावेस उक्तायला. हाचेर ते चवकशींतल्यान भायर कितें येतलें हे सगळ्यांक करतले आमी अशी आस्त बाळगुया. गौरीश फुडल्या विशया कडेन आमी वळया. फुडले 2 विषय जे आसात ते झिरो ऑरान येयल्ले. तितून एक म्हणटा तो केसरवाळा स्प्रिंग जे केसरवाळाचो झोरो आसा त्या झोऱ्याचे जे रिनोव्हेशन जे काम आसा म्हणजे थंय जे निवतळसाण करपाचे आणि थंयसर बांदकाम बांदून काडपाचे जे काम आसा ते केन्ना जातले काय म्हणून जो कुट्टाळेचो आमदार आसा आंतोन वाज हेणे सर हो प्रश्न घातलेलो. जाल्यार तेजे उत्तर आयिल्लें आसा की 13 कोटी रिनोव्हेशनाच्या कामां खातीर ऑलरेडी सँक्शन केल्ले आसात. तशेंच टेक्निकल आणि ऍडमिन क्लिअरन्स हे जे पेंडिंग आसा. सो हे सगळे काम जाता म्हटल्यार 2 ते 3 महिने जातले. हितून भितर काब्रालान आनी एक प्रश्न तयार केलो की पोल्युशन जे आसा जे वेर्ना इंडस्ट्रीचे जे पोल्युशन आसा ते पोल्युशन खंय तरी जे झऱ्याचे उदक आसा ते कंटॅमिनेट करता. खंय तरी ते प्रदूषित करता झऱ्याचे उदक. सो तेजेर सरकार कितें पावलो उचलतले काय म्हणून काब्रालान विचारले जाल्यार तेन्ना सीएमान सांगलेलें आसा की थंय वेर्ना जी आयडीसी आसा ते आयडीसीक कॉमन ईटीपी प्लांट जो आसा तो वेर्ना आयडीसीक घालतले अशें थंय सीएमान सांगलेलें आसा. आनी दुसरो जो मुद्दो येयलो तो विजय सरदेसायान काडलो तो म्हणजे एमएमसी रिक्रुटमेंट जे मडगांव म्युनिसिपालिटी आसा ते म्युनिसिपालिटीचो जो रिक्रुटमेंट आसा तेजेर काडलो की 13 पोस्ट फाटल्या वर्साक काडलेले आणि तेजे उपरांत 1500 एप्लिकेशन ह्या पोस्टांक एप्लाय करपाक लागून 1500 लोकांनी एप्लाय केले. पूण अजून पर्यंत हेजेर कसलोच आवाज जाल्लो ना.
त्या बरोबर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे सरकारान बसयल्लें आसा, जे आता रिक्रुटमेंटा खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सरकारान बसयल्लें आसा, ते करता तरी कितें असो तेणे प्रश्न काडलेलो आसा. आनीक मडगांवच सेपरेट रूल कित्याक अशें विजय सरदेसायान ह्या वेळार विचारलें, जाल्यार हेचे उत्तर दितना सीएमान अशें सांगलेलें आसा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा ते फक्त डिपार्टमेंटल जे जॉब्स असतले, गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटल जे जॉब्स असतले तेंकाच हे स्टाफ सिलेक्शन लागतले. आनीक हे जे लोकल अर्बन लोकल बॉडीज आसा लायक म्युनिसिपालिटी बीन आसा, हे म्युनिसिपालिटींक हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लागना अशें सर सीएमान उत्तर दिल्लें आसा. हो जो पयलो विशय जो केसरवाल झरीचो जो आसलो तो विशय आमी चर्चेक घेवया. केसरवाल झरच न्ही किंवा वेर्णाचे पठारच न्ही, फाटीं तुका उगडच आसतलो की कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट जी आसा, ज्या ठिकाणी पोल्युटेड ग्रावंड वॉटर जाल्ले म्हणून एक चर्चा आशिल्ली, तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान थंयसर एक पाहणी केली. तातूंत कितें दिशिल्लें की जे बोरवेल आसात जाच्यातल्यान उदक भायर काडटा त्या बोरवेलीचो वापर डिस्चार्ज भितर घालपा खातीर कंपनी करताले म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिसून आयिल्ले. कांय जाणांची मग तेंच्यांनी नोटीशी काडले, कांय जाणांक सील मारले, कांय जाणांक फायन मारलो, अशें खूब कारवाय त्या हितून जाल्ले. तर आमकां कितें दिसून येता की जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आमचे जे आसात, खंयच्या जाग्यारले इंडस्ट्रियल इस्टेट घ्या तुम्ही, कुंडयची घ्या आनी खंयची इंडस्ट्रियल इस्टेट घ्या, म्हापशाची घ्या, ती डोंगराचेर आसा इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी गांव सकयल आसात. तेका लागून ग्रावंड वॉटर जे आसा ते जर पोल्युटेड जाले जाल्यार सकयचे जे सोर्स आसा ते सोर्स पोल्युटेड जातले. म्हणजे केसरवाल झर जेची चर्चा आयज विधानसभेन जाली ती खूप म्हत्वाची आसा, हेका लागून की ती जर सुशोभीकरण तेचें जावपाक जाय, ती प्रोटेक्ट करपा खातीर पावलां मारपाक जाय. केसरवालची झरच न्ही की अशे झरी गांवांनी कितलेशेच आसात जे टुरिस्ट स्पॉट म्हणून डेव्हलप करपाक येता. कांय जाणांक औषधी व्हॅल्यू आसा, काणकोणांनी कांय अशे झरी आसात, कांय बांय आसात की जाचे कडेन स्कीन डिसीजा खातीर लोक वर्सान एकदां न्हांवपाक सुद्दां काणकोणच्या कांय भागांनी वयता, हे म्हाका खबर आसा. तर अशे जे स्पॉट आसा हे डेव्हलप करपाक जाय. दुसरो जो विशय तेंच्यांनी काडिलो की मडगांव म्युनिसिपालिटी, हो मडगांव म्युनिसिपालिटी पुरतो विशय ना. सरकारान एकदां सांगले की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे सिंगल विंडो जे आसतले त्याच्या मार्फतच आमी रिक्रुटमेंट करतले. हातून एक गल्लत अशी आसा की आमी सगळे म्हणटा तेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा. गव्हर्मेंट म्हणजे कितें, तातूंत लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट येना, म्हणजे पंचायत येना, म्युनिसिपालिटी येना, जिल्हा पंचायत येना, पणजी महापालिका भितर येयना, सरकारची वेगवेगळी जी कॉर्पोरेशनां आसात ती भितर येनात, ऑटोनॉमस बॉडीज जे आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसतले, GPSC वगैरे आसतले, हे भितून येना. हे सगळे त्या दायऱ्याच्या भायर आजय आसात, हे आमी लक्षात घेवपाक जाय. तेका लागून रिक्रुटमेंट जी आसा सरकार जेन्ना सांगता की आमी सगळी करतले, तर स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटा सकट सगळी रिक्रुटमेंट सरकार केन्ना दितले, त्याचे नोटिफिकेशन जेन्ना येतले तेन्ना ती सगळी गव्हर्मेंट त्या हेच्या यंत्रणे मार्फत भरतले अशें आमकां म्हणूं येता. पण तांच्यांनी विरोधकांनी जो आरोप केलो की अजूनही वशिलेबाजी चलू शकता, ती तितली गंभीर्यान आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. गौरीश, फुडल्या विशयाकडे आमी वळया. फुडलो विषय सर महत्वाचो कॉलिंग अटेन्शन आयज संकल्प आमोणकरान हाडले. आनीक ह्या कॉलिंग अटेन्शनान सर तेणे ओव्हरसीज एजन्सी ज्यो गोंयांत थोडी तयार जाल्यात, तुमकां भायर व्हरतात म्हणून जे यूथ आसात, गोंयचे जे यूथ आसात तेंका फसवणूक जाता तेंची, आनीक तेंका भायर व्हरता म्हणून तेंचे कडल्यान लाखांनी पयशे घेवप आनीक तेंचो विजा बीन सगळो तयार करून दितात. थंय तेंचे रावपाची तशीच जॉबाची सगळी सोय करून दिता म्हणून अशी एजन्सी तयार जाल्यो. आनीक त्यो एजन्सी अकस्मात पयशे घेतात आनी गायब जातात. असले प्रकार गोंयांत घडल्यात. सो हेका लागून कॉलिंग अटेन्शन संकल्प आमोणकरान हाडलेले. सो सीएमान हितून रिप्लाय दितना अशें सांगले की 15 केसीस 2022तल्यान अजून मेरेन 15 केसीस हितून सगळे रेजिस्टर जाल्ले आसात अशें सीएमान सांगलेले आसा. सो हो सुद्धा एक विषय जो आसा तो गंभीर असो विषय आसा, कित्याक सुद्धा आमी खूब अशें आयकले. बरोबर गौरीश, हो खूप गंभीर विषय आसा. कित्या खातीर सरकारा कडेन NRI कमिशनर म्हणून एक पद आसा की जी भायल्या गांवांनी जी रिक्रुटमेंट जाता, फॉरेनाची जी रिक्रुटमेंट आसा ताचेर त्या सेलाच्या मार्फत त्या डिव्हिजना मार्फत सरकार लक्ष दवरूं शकता. फॉरेनचे कांय जायराती येतात, पेपरांनूय जायराती येतात
आणि ते म्हणतात की आमकां अमक्या देशान अमूक 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 पदां भरपाची आसा, तुमी एप्लाय करा. पूण सरकार जर म्हणटा की 9 जाणांकडेन जर लायसन आसा, तर लायसन नाशिल्ल्या मनशांनी जर जायरात केली तर सरकारान तेचेर कारवाय करपाची. जो एप्लिकंट आसता, जो गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी जो कोण तरणाटो आसता, ताका जॉब जावो आसता, तो पळयना ती एजन्सी लिगल आहा की इल्लिगल आहा. नाल्यार सरकारान कितें तरी लिगल इल्लिगल कळपाची कितें तरी वेवस्था करपाक जाय. आनी ती जर न केल्ल्या कारणान ही लोकांची फसवणूक जाता अशें म्हाका दिसता. तूं दुसरें एक जे कॉलिंग अटेन्शन आसलें ताचे विशीं सांग न्ही. हय, दुसरे सर कॉलिंग अटेन्शन गोवा युनिव्हर्सिटी पेपर लीक प्रकरण. हे जे प्रकरण आसा ते सगळ्यात पहिले आमीच गोमंतकानूच आपले फ्रंट पेजीचेर हेडलायन करून हे प्रकरण मार्च म्हयन्यान उक्ताडार हाडलेले. आनीक तेजेर आयज विजय सरदेसायन आनीक विरेश बोरकरान हे कॉलिंग अटेन्शन हाडले. सो तेणे सरकाराक विचारले की अजून पर्यंत जे VC आनीक जो रजिस्ट्रार आसा, जेणे जो एक्यूज जो प्रोफेसर आसा तेजेर अजून पर्यंत कारवाई कित्याक करून काय म्हणून विचारले. तशेंच तेणे डिमांड केल्लो आसा की हाऊस कमिटी जावची म्हणून, आनीक अमेंडमेंट ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी ऍक्ट म्हणजे खंय तरी कायदो दुरुस्ती जावपाक जाय गोवा युनिव्हर्सिटीच्या ऍक्टान, अशी तेंची मागणी केल्ली आसा. जाल्यार सीएमान तेजें उत्तर दिल्लें आसा की आपल्यान जेन्ना अमेंडमेंट करता म्हणून सांगलेलो तेन्ना तुमीच ओपोजिशन खंय तरी हेजे विरोध करताले. आनीक खंय तरी हो जो रिपोर्ट आसा, जो रिपोर्ट येयल्लो आसा, म्हणजे हे सगळे प्रकरणाचो जो रिपोर्ट येयल्लो आसा, तो रिपोर्ट जो आसा तो आता जो नवो गव्हर्नर जाल्लो आसा, सो गव्हर्नर ऑटोमॅटीक युनिव्हर्सिटीचो चान्सलर जाता. सो नवो जो चान्सलर जाल्लो आसा तेजे कडेन आपूण हे सगळे प्रकरण डिस्कस करता. आनीक हे प्रकरण डिस्कस करून मागीर हो जो रिपोर्ट आसा तेजेर जे एक्ट आसा ते नेसेसरी एक्शन जातली म्हणून सांगलेले आसा. बरोबर. 40 वर्सां पयलीं गोवा विद्यापीठाची स्थापना जाल्ली तेन्ना जे राज्यकर्ते आसले तांकां घडी अशें दिसूना की जे कोण मागीर येतले ते तांकां जी ऑटोनॉमी दिल्ली आसा तेचो वापर सरकाराकच असो टाटाक बाय बाय करपाक दाखयतले अशें तेन्ना सरकारान चिंतून आशिल्लें. तेन्नाच्या 40 वर्सां फाटीं ताका लागून तांकां ऑटोनॉमी दिली, कायदो केलो आनी सरकारचो हस्तक्षेप जो आसा तो मिनिमम दवरलो. पूण आतां कितें दिसता की गोवा विद्यापीठाचो जो कारभार आसा तो सरकारच्या हाती भायर गेल्लो आसा. एक विद्यापीठांतलो असिस्टंट प्रोफेसर डुप्लिकेट चावये करता, तेंचे दुसऱ्यांचे केबिनी उगडटा, क्वेश्चन पेपर चोरता, ते खंयच्या तरी एका दुसऱ्या चलयेक दिता, ती चली ते पेपरांचो वापर करता, त्या चलयेक कॉपी करपाक तो मदत करता. हे सगळे उक्ताडे जेन्ना येता तेन्ना दिसता की गोवा युनिव्हर्सिटी जी आसा, गोवा विद्यापीठ जे आसा ताचो कारभार खंयच्या दिशेन चल्ला. एक तर विशय असो जाल्लो आसा की आतांचो जो VC आसा, जो केरळचो आसा मूळ, आनी केरळचो राज्यपाल आसतना तेची नियुक्ती जाल्ली आसा. हांव म्हणचो ना की तो डिस्क्वॉलिफाय बी अशें हांव कांय म्हणना, पण दोगूय केरळचे म्हणून एक संशय घेवपाक जागा निर्माण जाता. तर त्या संशयाच्या हेतून ताणें हें जें प्रकरण आयलें ते दाबून दवरले कितलेशेच म्हयने, जेचे मेरेन ते गोमंतकान छापुना तेचे मेरेन अशें कितें गोवा विद्यापीठान जाल्लें हे लोकांकय खबर नाशिल्लें, सोशल एक्टिविस्टांकय खबर नाशिल्लें. पयलीं गोमंतकान बातमी येयली आनी दुसरे दिसा आक्षी पुलिसीचेर कांय एक्टिविस्टांनी तेचेर तक्रार केली. गोमंतकान हे सगळो विशय जो आसा तो लावन धरलो. सरकारान RMS खांडेपारकर हे निवृत्त न्यायमूर्ती आसा तेंच्या अध्यक्षते खाली समिती नेमली. ताचो रिपोर्टूय लिपोवपाचो प्रयत्न केलो. तो रिपोर्ट गोमंतकान मेळयलो. तोय 3 भागांत आमी सविस्तरपणे लेख छापलो की गोवा युनिव्हर्सिटीचे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा हो एक प्रकार, खंयचो पेपर फुटी किंवा प्रश्नपत्रिका चोरी हो एक प्रकार, पण एडमिनिस्ट्रेशन सामकें कशें बाबत जाल्लें आसा. कोणाचोच ताळतंत्र कोणाक कसो रावल्लो ना. आनी गोंयकारांक ग्रँटेड धरपाचे हे कितें प्रकार जे आसात गोवा युनिव्हर्सिटीन जे चालीक लागलेले आसात तेचे सगळ्याचेर आमी प्रकाश घातलो. ताका लागून सरकाराक आयज कायदो एमेंड आमी करता अशें म्हणून उतर तांकां दिवचें पडलां. कळ्ळें न्ही गौरेश? हितून सर इंटरेस्टिंग गजाल अशी जाली की विजयान एक इंटरेस्टिंग डायलॉग मारलो. गोवा युनिव्हर्सिटी गोंयान आसा, पूण गोवा युनिव्हर्सिटीन गोंय ना म्हणून. सो हो सुद्दां हेजें वाक्य आसा विजय सरदेसायाचें. तुका दिसना की VC जावपाक एकूय लायक गोंयान कोण ना शिक्षण क्षेत्रांत? इतलेशे लोक आसा मरे. VC गोंयचो कित्याक जावंक शकना? तुका दिसना तशें? हय. सो VC आतां फाटले दिसांनी स्टेटमेंट सुद्दां तेणी केल्लो की गोंयकारांक लागून म्हणजे गोंयान तितले क्वॉलिफायड प्रोफेसर ना म्हणून खंय तरी युनिव्हर्सिटीचो दर्जो देंवता.
असोय फाटल्या दिसांनी आमी स्टेटमेंट आयकल्लो. आता तेच गोंयकार आसतना A+य मेळ्ळा एका विद्यापीठाक, ते आमी पळयता. हय आनीक कितें तुजे कडेन सांगपा सारकें आसा? सर आयज सर इतलेच जालें. आतां टुरिजमाचे डिमांड सद्याक चालू आसा, तेजे जे अपडेट्स आसात ते आमी गोवंतकाचेर घालतले. हय हय. तुमी पळयताले असेंब्ली टॉक. हांव अवीत बगड्यान, म्हज्या वांगडा आसलो गौरेश गांवकर. आतां आमी हांगाच थांबता. नमस्कार, देव बरें करूं.